हॅलो फ्रेंड, शंकर पळूचे आमच्या गोंया खातीर आमच्या मोर्मुगांव म्युनिसिपालिटीन आमच्या वास्कोच्या म्युनिसिपालिटीन एक बरे चीफ ऑफिसराची बदली केली आणि चीफ ऑफिसराची बदली कित्याक केली तर तो राजकारण्यांची कामां आयकनासलो। कितें कसली कामां जी तांकां जाय ती कामां, आमकां जाय ती कामां न्हू कितें म्हणून सूड बुद्धीच्या राजकारण्यान तेची बदली केली। आता असले ऑफिसर आमकां लोकांक जाय, राजकारण्यांक नाका जाल्यार उपकारता, राजकारण्याचे आमकां पडून वचोंक ना। सो असले जर ऑफिसर आमकां जर म्युनिसिपालिटीन जाय जाल्यार आमी तांकां सपोर्ट करपाक जाय, आमी त्यांच्या वांगडा रावपाक जाय। कित्याक सांग, तो जेन्ना बरें काम करतालो न्हू तेजें काम एप्रिशिएट करपाक जाय आणि एक वर्सान बदली करप म्हटल्यार कितें, तांकां काम तरी सारकें करपाक मेळपाक जाय। आणि आमकां मोर्मुगांव म्युनिसिपालिटीक एक फुल टायम चीफ ऑफिसर जाय, फुल टायम चीफ ऑफिसर जाय, जेणे करून मोर्मुगांव म्युनिसिपालिटीची तिजोरी भरपाक जाय, कामां सगळीं सारकी जावपाक जाय। सो आयज आमी लोक डिमांड करता की जो मोर्मुगांव म्युनिसिपालिटीचो चीफ ऑफिसर आसलेलो दिपेश प्रियोळकर ताका परत हाडपाचो म्हणून हांवें एक बरी बारीकशी कविता बरयल्या। ह्या काव्याच्या माध्यमांतसून हांव रिक्वेस्ट करता। कवितेचें नांव आमकां दिपेश प्रियोळकरा सारको ऑफिसर जाय, आमकां दिपेश प्रियोळकरा सारको ऑफिसर जाय। प्रामाणीकपणा बाबड्याक नडली, तेणे खूब बरी बरी कामां केली अशी ग्वाही लोकांनी दिली। मंत्र्याची कामां आयकना म्हणून केली तेची बदली। असले ऑफिसर खूब कमी आसात जे आपले काम प्रामाणीकपणान करीत आसात, जनते खातीर बरो वावर करीत आसात, लोकांची कामां टायम काडीनासतना करीत आसात, मंत्र्यांक मातसो राव रे म्हणत आसात। असले ऑफिसर आमकां जाय। माविनान तेचेर स्टेटमेंट केलें तेन्ना हांवें लोकांक विचारलें तेचें काम कशें आसलें, खूब बरें आसलें म्हणून सगळ्या लोकांनी म्हाका सांगलें। तेणे म्युनिसिपालिटी कामगारांक खूश केले, कितलेशे वर्साचे पयशे मेळोवन दिले, रिटायर जाल्ल्या लोकांचे सुद्धा पयशे उरलेले, पयशे मेळटकूच तेचे देव बरें करूं म्हणपाक लागले। इतके बरें काम तेणे केल्ले। मुरगांव म्युनिसिपालिटीक फुल टायम चीफ ऑफिसर जाय, तेणे सदांच टायमार ऑफिसान येवपाक जाय, दिपेश प्रियोळकरा सारकें काम करपाक जाय। चीफ ऑफिसर दिपेशा सारको आसलो जाल्यार म्युनिसिपालिटी बरी चलतली, ना जाल्यार म्युनिसिपालिटी भिकेक लागतली, कामगारांक आंदोलन करपाची पाळी येतली। दिपेशाची प्रामाणीकपणा असली म्हणून रिकव्हरी बरी जाताली। आयओसीची रिकव्हरी केली, खाली जाल्ली तिजोरी भरून काढली म्हणून कामगार मंडळी खुश जाली। आमकां दिपेश प्रियोळकरा सारको ऑफिसर जाय, करप्शन फ्री गव्हर्नन्स जाय, तेंचेर अन्याय जाता तेन्ना आमी तेंच्या वांगडा उबे रावपाक जाय, मंत्र्यांची दादागिरी बंद जावपाक जाय। आमकां दिपेश प्रियोळकरा सारको ऑफिसर जाय, आमी सगळ्यांनी मेळोन दिपेश प्रियोळकराक सपोर्ट करपाक जाय। जर बरे ऑफिसर जर जाय तुमकां जाल्यार आमी तेंच्या वांगडा उबे रावपाक जाय, तांकां सपोर्ट करपाक जाय आणि परत हाड म्हणून डिमांड करपाक जाय। देव बरें करूं।